काजऱ्या झाड करंजवळ बंदीर वाडव या ठिकाणी काल एक आमचं फॉरेस्टान आमचे फॉरेस्ट करंजवळा वयतलो आनी बंदीर वाडा वयतलो आनी थंय त्या वाटेक वयता आसतना काजऱ्या झाड म्हणून तो वाडो मेळटा. त्या काजऱ्या झाड वाड्याचेर एक अनाथ बायल म्हणजे तिका आदार ना, घोव बी ना तिका, ती दोगा भुरग्यांक घेवन ती गोठा शिंवताले आनी थंय नारायण प्रभू म्हणून तो पळय आतां आर्यफ येयला तो कृष्णापूर वयतालो म्हणटा ते वाट्याक ती गोठा शिंवताले ते बायलेक तिणें आडायलें आनी तिका विचारलें हें तुका लांकडां हाडपाक कोणें अधिकार दिला काय म्हणून. आनी तिच्या खाटीक तिच्या फाटल्यान धांवलो आनी तिची आवतां आसली ती घेवन येयलो तो. तेच्या उपरांत आमी सांजची तेजी गाडी आडायली आनी ताका विचारलें की हे आवतां कित्याक तूं हाडला काय म्हणून. तर आवतां कित्याक हाडला म्हणल्यार हो आमचेर सामको चवताळो आनी आमच्या भायर येयलो आनी आमकां हेरेस करपाक लागलो म्हणटकच आमी ताका समजावन सांगलें पळय तूं आमची जी बरे भशेन आहा ती आवतां आमची दी, आमकां कांय हें करनाका पूण तेंचें सांगलें. हो कसो आयकपाक तयार ना, आयकूंक तयार ना म्हणटकच लोक जमले थंयसर. लोक जमल्यावर हेणी हवेत गोळीबार केलो आनी लोकांक भयभीत केल्यावर लोक सगळे चवताळे लोकांनी गुडे बिडे आडये घातले आनी पुलिशेक फोन केलो की हे अशें हें करता म्हणून. तेन्ना पुलीस येयले आनी तांकां आमी समजून सगळें सांगलें की बाबा हेंनी अशें केलें म्हणून. तेन्ना पुलीस म्हणपाक लागले बरें आमी तांकां व्हरता, पूण आमी ताका सांगलें पुलिशेक की तूं तेजेर हांगासरच तेजी कितें आहा ती कारवाई कर तेंकां आनी तुमी तांकां तुमची गाडी घालून व्हरा म्हणून. तर ना म्हणपाक लागले, ते म्हळ्यार येतले म्हणपाक लागले. आमी तांकां थंय वचकच आमी तेंचे वरसून स्टेटमेंट घेता म्हणपाक लागले. थंय हांगा वाळपय हाडले आनी आमी पुलीस स्टेशनार जाता आनी हे म्हणपाक लागले आमी कपडे चेंज करपा म्हणून वयता आनी फ्रेश जाता आनी येता. 7 वरां मेरेन तो कोणाचो पत्तो ना. आमकां अपेक्षा आसली की हे इतलें जाल्या उपरांत की हे हवेत गोळीबार करप आनी त्या खेड्या गांवांनी आमच्या कडेन आमी निशस्त्र आसतना आमी मारूं येयला म्हणून आमकां एक हें करप दाखोवप आनी हवेत गोळीबार करप आनी आमकां भयभीत करप. हो केदो व्हडलो गुन्हो. दुसरो तेंचो गुन्हो म्हाका सांग, तेंच्या कडेन आतां ती बायल मनशाक तुमी आतां जाणटेलीक तिका कांय तिच्या कडेन आवत नासतना तुमी तिच्या कडसून तिका हेरेस करतात आनी तिका तुमी त्रास करतात. हो केदो व्हडलो गुन्हो. गेल्ले ताका कितें तरी लेटर दिवपाक, ते लेटर दिवपाक आमचो हक कसो आहा आनी कितें आसा तें सांगपाक ताका लेटर दिवपाक गेल्ले आमी. ते लिगल लेटर आमी दिवपाक गेल्ले. तर ताणें आमकां इतलें केअरलेस केलें की ताणें त्या ऑफिसान ते क्लर्काक सांगलें की हें लेटर तुमी घेवपाचें ना. मागीर तें लेटर तो म्हणलो आपणाक ताका दाखयल्या उपरांत तो म्हणटा आपण हें लेटरान कितें आसा कितें तें सगळें सांग. तें म्हणलें म्हाका सांगपाची गरज ना, पूण तुका एक शॉर्ट सांगता की तुजी हांगासरलें ज्युरिस्डिक्शन आसा तें आमकां हांगासर नाका हें सांगपाक तुका आमी येयल्ल्या. तर तो म्हणूंक लागलो की आपूण ते लेटर दवरूंक लागलो. हांवें म्हटलें तो एक्नॉलेजमेंट ताणें दिवंक ना. हे तरेन तो राफ मनीस आहा, तो ऑफिसाचें कितें काम कशी ड्युटी आसा लोकां कडेन कशें वागपाचें तें ताका म्हायती ना. आनी हे तेज्या हातीन पिस्तॉल दिवप म्हणजे हो एक डेंजर मनीस तो. ताणें हेर वाऱ्यार फार सोडलें खरें, पूण कित्याक लागून सोडलें, खंय सोडलें ताणें. ज्या गांवांत लोक आहा त्या गांवांत लोक आहा थंयसर ते एक 100-200 लोक आहा, त्या 200 लोकांक भिवन ताणें वाऱ्यार फार सोडले काय तुज्या मनान दुसरें कितें तरी आसलें की लोकांक भिवन आपणाक जाय तशें काम करून घेवपाचें, तेंचे सगळें तांकां त्रास करपाचे, तांकां घर रिपेर करूंक दिवप ना, कितें करप ना. ह्यो सगळ्यो गजाली आमी सरकारा कडेन बरोवन दिल्ल्यो आहा. आनी हालीं आमी तेंच पिटिशन आमचें 2019 आमी सरकाराक दिल्लें, तेजी कॉपी CMाक दिल्ली आसा. म्हाका दिसता CMान ती वाचली आसतली. ते कॉपीन आमी सगळें सांगलेलें आहा कशे तरेन आमकां पयलीं ते लोक सतायताले पळय ते. आमी तांकां ती एक गजाल सांगपाची म्हणल्यार एका मनशाचें तेंच्यांनी लात मारून तेजें तोंड फोडून ताका तो मागीर 5-6 म्हयन्यांनी मेलो. अश्यो त्यो सगळ्यो गजाली आमी दाखोवन दिल्ल्यो आहा. पूण हो आतां पळय हो RFO येयला तो नारायण प्रभू देसाय, हो एकदम डेंजर आहा. जे संघर्श जालो फॉरेस्टा बद्दल आनी आमच्या बद्दल हाका एक जबाबदार म्हणजे तो RFOच आहा. कारण आमचे कोण तरी लोक जे कितें वाडे शिवपाचे किंवा कॉपी शिवपाचे अशें कांय तरी एक लाकूड काटे हाडटा. थंय तो खंय तरी वयतालो कृष्णापूर ते सायडीन, तेन्ना तेंचेर आडोवपाचो प्रयत्न केलो. त्या लोकांनी ताका बरे भाशेन समजावन सांगलो
तरी पण तो आयकोंक ना, तेंच्याकडे हत्यारां काडून घेवपाक लागलो, तांकां धमकी दिवपाक लागलो आणि उलट ते बायले कडेन खंय तिने बळजबरीन काडून घेतली. हो एक तेचो मेन गुन्हा. अशें बळजबरी केन्ना करपाक जायना आनी ह्या डिपार्टमेंटान तरी सामकें बरें राखपाक जाय, कारण तो एक मोठो अधिकारी आहा. आतां आमचे सारके अडाणी आसता तांकां कांय खबर नासता. दुसरें म्हणजे गोळीबार केलो आनी हो गोळीबार जाल्या कारणान लोक चवताळे. ताका दिसलें की हे गोळीबार केलो उपरांत लोक पळटले, आतां लोक पळचे ना, कारण आतां आमचो जो पोटापाण्याचो प्रश्न आहा तो मेन म्हणजे आमची जमीन. हो फॉरेस्टाकच न्हू, मी सरकाराक सुद्दां आव्हान करूंक शकता, हो प्रश्न जाता तितको बेगिना बेगीन सोडचो, कारण पिढ्यान पिढ्या पासून चलत येयल्ल्यो ह्यो जमनी आहा आनी तेज्या वरसून आमचे जे आजे पणजे जाणटे ह्या उदरनिर्वाह वरसूनच जगत येयला आनी तेज्या वरसून आमी बी तेच जगता.